काणकोणा माशा बेकायदेशीर सुंगटांचे फार्मिंग बंद करचे म्हूण थंयचे लोक मागतात। उर्बानो परेराचे सुंगटाचे फार्माचो कुशीच्या लोकांक त्रास जाता म्हूण तांणी नुस्तेमारी खात्यामेरेन प्रकरण पावयला। फार्माचे लायसन रिन्यू केल्ले ना। फार्माच्या खाऱ्या उदकाक लागून बांयचे उदक आनी झाडां पिड्ड्यार जातात म्हूण लोकांनी कागाळ केल्या। नुस्तेमारी खात्यान फार्म बंद दवरचे म्हूण निर्देश दिल्यात, तरीकय फार्म चल्ला म्हूण लोक बेजारल्यात। काणकोणा माशेचे हे सुंगटांचे फार्म, ताचे लायसन रिन्यूअल जाल्ले ना तरी ते चालू आसा। लोक म्हणतात फार्म बेकायदेशीर आनी फार्माक लागून तांचे बायेचे उदक आनी झाडां पेड्ड्यार जातात। ही पळय जोरां वयली ती ताका टच जाता खाऱ्या उदकाची आनी सगळे आमगे मरण वयता माड आनी हे ते सगळे मेले आमगेले। कितले बायो? पांच बायो आहाय। 5 बायो इफेक्ट जाता। आनी कितें जाला झाडां? आणि ते सांगता लायसन तेगे ऑलरेडी 90 आहा म्हणून सांगता, लायसन तेगे कॅन्सल करपाक जायना म्हणून सांगता पळय। आनीक सांगपाक तुम्ही जाण कित्याक बांय काडल्यो घर काडली कित्याक काय म्हणून जाता, हे तेगे नाका आमी पयलीं सान पुर्वज आमगे कोण सांगता? कोण? मोंतेरो फिशरीज। होय फिशरीज। घर पयलें काय तें पयलें? घर तुमगे पयलें? होय घर पयलें। मागीर तो कितें करता, वय म्हणटा आनी मागीर सगळें करून पत्त घालीत रावता। मागीर कोणा सोदून बोंतले? आमी पळय फिशरीजा हें केलें, आजून फिशरीज पावल ना हिंगा। हाचेर प्रुडंटान सुंगटाच्या फार्म धन्याची बाजू आयकली। ते फार्मिंगा लागून तेंची बांय पिड्ड्यार जाल्या, झाड पिड्ड्यार जाल्या म्हणून ती सगळी फोटो काडा जालें जाल्यार म्हाका दाखोवचें। ही फोटिंग कोणा हे म्हागेले आतां 90 सान चलता, 90 सान ओके। आनीक ते तुगेले हिंगा ऑल गोवाचें डेमॉन्स्ट्रेशन ह्या पंडा जालां, गव्हर्मेंटान गेल्लें। मेरियन प्रोटेक्शन एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हें केल्लें ओके। मुगे सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पास जाल्लें जाल्लें कितें आहा ते रिन्यू करपा लागून मातसो टायम जाला ह्या कंप्लेना लागून। अजून रिन्यूअल केलें ना? रिन्यू आतां नव्हता म्हाका। पयलीं आमकां डायरेक्टरान बरोवन गेल्लीं आपल्याला मागीर बंद करपा म्हणून। सद्या रिन्यूअल जाल्ल्याक जावन ते आनी कितें लायसन्स आतां देवाचें वर्सां लायसन्स न्ही, आनी जरी तर आनी आतां डेप्ट केलें तुमी चेक करचें न्ही। आतां बडी कांतले वता 2 मिनटां डेप्ट आहा तें। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। रोटरी क्लब ऑफ पणजे आनी एसीजीन मेळून घेतिल्ले राज्य पावंड्यावेले टेबल टेनिस सर्तीन तानिसी कीर्तनीन 3 गटांत वस्तादपण जोडले। वेल्सी रुजारियो आनी सिद्धांत पारेखान प्रत्येकी एक उपवस्तादपण जोडले। वैभव दहिबाते दादल्यांच्या गटान जिखलो। कांपाल इंडोर स्टेडियमार सर्त जाली। Very good. Good. Stay by. Yes, very good. Good. Yes. फोमेंतोच्या 3ऱ्या अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्तीन पहिली सुवात गोयच्या नीरज सारीपल्लीक मेळ्ळी। दुसरी सुवात DASCBच्या प्रदीप तिवारी आणि तिसरी सुवात कर्नाटकाच्या संतोष कश्यपाक मेळ्ळी। 4 दीस ही सर्त चलताली। आयतारा फायनल जाली। जैतिवंत खेळगड्यांक फोमेंतोच्या अधिकाऱ्यांनी इनामां भेटयली। फोमेंतोच्या 3ऱ्या अखिल भारतीय फिडे रेटिंग बुद्धिबळ सर्तीची निमणी फेरी आयतारा जाली। निमणे फेरयेत गोयच्या नीरज सारीपल्लीक पहिली सुवात मेळ्ळी।
8.5 पॉइंट मेळिल्ल्या नीरजाक पयले इनाम मेळ्ळे. सर्तीक DSCBचो प्रदीप तिवारी आणि कर्नाटकाच्या संतोष कश्यपाक तिसरी मेळ्ळी. चौथे सुवातेर मौलिक रावल, 5व्या सुवातेर D अशरफ सुबानी, 6व्या सुवातेर निलेश बेलूरकार, 7व्या सुवातेर राघव श्रीवास्तव, 8व्या सुवातेर स्टेनली सॅमसन, 9व्या सुवातेर राहुल वर्मा आणि 10वी सुवात सुमित ग्रोवराक मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.